नमस्कार. आयच्या सत्तागृहा भितर तुमकां सगळ्याक येवकार. सकाळी सावन कितें चल्लां तें तुमकां खबर आसा. 8 जाण काँग्रेसीचे आमदार भारतीय जनता पक्षा भितर जॉईन जावपाच्या वाटेर आसात. आमी वाटेर इतल्याच खातीर म्हणटात की अधिकृत रितीन आनी कांय वेळा भितर कन्फर्मेशन येतलें. पण आज जातले फाल्यां जातले म्हणजे सुरवात जाल्ले ते निमणे आज जाता अशी परिस्थिती आहा. आनी हे 8 जाण कित्याक जालें हांचें आनी हे कित्याक वतात आनी हाजो गोंयच्या राजकारणाचेर परिणाम कितें ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी भासाभास करतले. स्टुडियोक आमकां 3 मानेस जॉईन जातात. सगळ्यांत पयलीं आसात गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गांवकर. पांडुरंग स्वागत. दुसरे म्हाका जॉईन जातात गोवन वार्ता लायव्हाचे संपादक किशोर नायक गांवकर. स्वागत. आनी तिसरे म्हाका जॉईन जातात गोंयाचे नामनेचे आदवोगाद राजकीय विश्लेशक आनी तांकां भाजपा विशीं मातशें आपलेपणूय आसा ते सिद्धार्थ बाब सामंत. बाब वेलकम. किशोर तुजे कडच्यान सुरवात करता. 8 जाण आज वतले फाल्यां वतले करून निमणे गेले. आतां हातूंतलो 8चो नंबर सुरवाती सावन ते प्रयत्न करताले पूण ही 8 नांवां पळयतकीर तुका कितें आश्चर्यकारक दिसलें काय कितें काय आतां न्ही गोंयच्या राजकारणाक अजाप जावपा सारकें कांय उरलें ना? गोंयच्या राजकारणात आतां अजाप जावपा सारकें कांय उरलेंच ना. पूण प्रमोद हांव उलोवच्या पयलीं एक सांगपाक सोदता की गोंयकार म्हणून गोंयचो एक नागरीक म्हणून म्हाका खरीच आयज लज दिसता. म्हणजे म्हाजी मान आयज लजेन खाला वयता की हेंच काय कितें म्हाजें गोंय, हेंच काय कितें ते लोकप्रतिनिधी जांकां आमी निवडून दितात, हेच ते लोकप्रतिनिधी जे लोकांच्या दारान येवन लोकांक व्हडलीं व्हडलीं आश्वासनां दितात, आपल्या राजकीय पक्षाचें चिन्ह दितात आनी लोकांक सांगतात की ह्या चिन्हाचेर तुमी मत मारा, ही चिन्हां ह्या चिन्हाचेर आपूण उबो रावला. हेच ते राजकीय नेते जे आमच्या गोंयच्या पवित्र धार्मीक स्थळांचेर वचून सोपूत घेतात. म्हणजे ग्रामदेवता गोंयची आमच्या पणजेची महालक्ष्मी, बांबोळेचो खुरीस, तशेंच मस्जीद हांगासर वचून हेच लोकप्रतिनिधी सोपूत घेतात की आमी खंयच्याच हेतून आमी राजकीय पक्ष आमचो पक्ष सोडचे ना म्हणून. आनी आयज हेच लोकप्रतिनिधी आयज वचून ह्या सगळ्या गोष्टींचो विश्वासघात करतात. हें सगळें पळयता आसतना एक नागरीक म्हणून हेची लज दिसताच, पूण एक पत्रकार म्हणूनय आतां म्हाका म्हाजी लज दिसपाक लागल्या की हाचेर कितें करप, आतां कसो व्यक्त जावप आनी कशा तरेन ही परिस्थिती सुदरप. ज्या तोंडान ते आयज सांगतात की आमी देशा खातीर आनी ह्या राज्याच्या विकासा खातीर हें सगळें करतात म्हणून, ज्या तरेन आयज मायकल लोबो ज्या तरेन उलयला, म्हाका दिसता प्रिन्स जॅकब जो आमचो आसा एक तियात्रीस्ट फामाद, तांणी आतां मायकलाक एक बरो एक्टर म्हणून तियात्रान रोल दिवपाची गरज आसा. त्या तियात्रांतल्या कलाकारांक सुद्दां तेणी फाटी घातले आयज ज्या तोंडान तो मायकल लोबो उलयतालो तो. दुसरी गजाल दिगंबर कामत सदांच पत्रकाराचेर भडकाप, तुमी कितें करता, आपूण दिल्ली वचोंक ना, आपूण मुंबय वचोंक ना. आनी आवाजाची जर तांची रेंज जर पळयत, तांचो जेन्ना आवाज वाडटा तेन्ना समजपाचें कितें तरी हो करपाचो आहा म्हणून. आनी आतां तशेंच जालें, आवाज वाडप आनी आतां तो गुलाम नबी आझादाच्या 5 पेजीच्या पत्राचे प्लीज तुमी गेले न्हू, हांव गेलो, हांव म्हाज्या मतदारसंघाच्या विकासा खातीर भाजपान गेले, एकूच वाक्य उलय आनी सोंपया. व्हडली तत्वज्ञानां ह्या लोकांक आनी आमकां गोंयकारांक सांगूं नाका. आय थिंक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिफोर आय गो टू पार्टनर सिद्धार्थ बाब, तुम्ही जेन्ना पळयतात ह्या घडणुकी कडेन, वील गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दीस घडणूक लेटर, बट तुम्ही जेन्ना ह्या घडणुकी कडेन पळयतात तुमी कशी पळयतात? Legally, I don't think so there is any problem there. They constitute 2/3. So I don't think so there is any problem. Of course, morally, it's a debatable fact whether it is right for a person to get elected on a particular symbol and then change over, whatever it might be, even if you want to resign and go. Now, how do we stop it? Only there are 2 ways. One is by way of a constitutional amendment, whereby you do not allow even merger. If you want to go, yes, you resign from a primary membership of a party, your MLA or MP-ship, and then go. Let people decide. And second, public awareness. That's the only 2 things that can happen. सिद्धार्थ बाब, हांव कित्याक विचारता, पब्लीक अवेअरनेस करून लोकांक सांगलें असली जर तुमकां फोडाफोडीचें राजकारण नाका, कोणा तरी मेंडेट दियात म्हणजे लोकांनी मेंडेट दिली, मेंडेट दिवनूय अशेंच. That's what I'm saying. So how do you stop it now? आता लोकांक तरी दोष दिवपा नाका न्ही. No. How do you stop it now? You tell me. Either people stop electing people who defect.
or there is a constitutional mandate. You make a concrete provision in a constitution saying that you will not be, whether it is, even if the entire party want to switch from one to another, it should not be permitted. Yeah. That's the only two things, because basically राजकारणी लोकांकडल्यान, and I'm not taking anybody's side, म्हणजे BJP बरी, काँग्रेस वाईट किंवा आप बरं म्हणणं, राजकारणी लोकांकडल्यान मॉरॅलिटीची अपेक्षा करप हे, आय मीन, वाघाकडल्यान आम्हीच पिशे अपेक्षित करता ते आम्ही पिशे. Difficult. Now things, the manner in which things are unfolding in the last 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, it is very difficult for us to expect some kind of a high moral behavior from politicians. So therefore that is not going to be possible. If you expect politicians on their own will improve, now that is not going to happen. There are only two ways. One is public awareness, second is a constitutional this. पांडुरंग, इनिशियल रिमार्क्स तुझ्या घडणुकेचेर, एंड देन वी विल गो टू द पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ दीस थिंग, आणि जे कितें थंय मुक्ता फळां आयकले मी तांचेरूय उलोवया. बट युअर इनिशियल रिएक्शन टू दीस हॅपनिंग. हांव इतलेंच म्हणून आजचे घटनेक पळोवन की किशोरान जशें म्हटलें की तत्वां बित्वां हे सगळें राजकारणान उरना. दोतोर सामंतान हे सांगलें अशें की ही ध्येय धोरणान तत्वाचें राजकारण न्ही, हांच्या कडल्यान कांय अपेक्षा आमी करप न्ही, हे अपेक्षीत आसा. आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंयांत हे पक्षांतरांचेर नाट्य सुरू आसा. हे कितें आयज घडलां किंवा अंदूच घडलां अशेंय ना. म्हणजे फाटले 2-3 दशकां आमच्या गोंयांत हेच आहा, 1/3 येवं काय 2/3 येवं घटनेन सुद्दां बदल केले तरी सुद्दां गोंयानूच पयले सगळे डिफेक्शन जे आसा, पक्षांतर जे आसा ते जाल्ले आसा. आनी आयची जर आमी घटना जर पळयली जाल्यार आतां खरें म्हळ्यार किशोरान जशें म्हटलें की आमचे कडेन उलोवपाक उतरना. म्हणजे ह्या लोकांनी देवाक सुद्दां फसयलो. फक्त हिंदूच्या देवाकच न्ही, तर महालक्ष्मी कडेन गेले, त्याच्या पांया कडेन गेले, थंय तिच्या मुखार गाराणे घातलेले. फुलाच्या कुर्सा कडेन गेले, थंय तेंच्यांनी प्रेयर केल्ली. मागीर ते रामनगर बेती गेले मशिदीन, थंय तांच्यांनी प्रार्थना केल्ली. ह्या सगळ्या देवांक सुद्दां ह्या लोकांनी आज फसयले. तर म्हाका दिसता की आमच्या मनशांची थंय कितें किंमत आसतली. एक जो इम्पॉर्टंट विशय येता हातूंत भितर की तो म्हळ्यार तुमी सांगलें की लोकांनी फुटिराक निवडून दिवपाक जायना. मान्य करता, लोकांनी फुटिराक निवडून दिवपाक जायना. पूण एक इंट्रस्टिंग गजाल आहा स्टॅटिस्टिक्स ह्या 8 जाणांतली. ह्या 8 जाणांतले 5 जाण आर फर्स्ट टायम MLAs. करेक्ट. सो 8 जाणांतले 5 जाण फर्स्ट टायम MLAs जेन्ना डिफॅक्ट जातात तेन्ना बाबा आमकां जनतेक कळप कशें कोण फुट्टलो काय कोण फुटचो ना तो. किशोर, कितें म्हणटा किशोर? सारकें तुजें प्रमोद. म्हणजे जनतेक कळप कशें? हय, जनतेक कळप कशें म्हणजे जनता ही आतां कळण्याच्या पलीकडे आहा. जनता ही एक केवळ मनीस. त्या जनतेक बुद्धी नसता, त्या जनतेक बुद्धी ना, त्या जनतेक विचार ना. ती जनता आपल्या हातातलो बावलो अशा पद्दतीन आयज राजकीय फुडारी वागपाक लागल्या. आणि तशाच पद्दतीन त्यांच्या वागण्याक आमी प्रतिसाद दिवपाक लागला. अशी विचित्र परिस्थिती आयज निर्माण जाला. म्हणजे आमी सगळे विशय घेतले प्रमोद चर्चेक की लोकांनी अशें करूंक जायना. जे विश्वासघात लोकांचो करता तांकां लोकांनी वेचून हाडूंक जायना. कशें कळटलें जेन्ना 8तले 5 जाण फर्स्ट टायम MLAs कळटलें कशें? हे सगळे विशय म्हाका दिसता प्रमोद आयज सोंपला. आणि आमकां आयज विचार करपाची गरज, म्हणजे विचार करपाची इन द सेन्स जो विचार करतलो ताणी. म्हाका दिसता विचार करपाचो, विचार करपी लोकांचोय संख्या आतां दिसान दीस कमी जायत आसा. आणि त्या खातीर जे कोण विचार करपी आसात तेंच्यांनी विचार करून हातून सुदार घडोवन हाडपाचो जरी यत्न केला तातूनय काय फायदो ना. अशी आयज म्हणजे निराशाजनक परिस्थिती आयज निर्माण जाल्ली आसा. म्हणजे जेन्ना अर्जून रणांगणाचेर युद्धाक वयता आणि सगळे समोरचे चित्र पळोवन जेन्ना तो निराश जाता आणि श्रीकृष्ण ताका गीता सांगता, तशें आयज कोणी तरी येवन आमकां गीता सांगपाची गरज आहा. आणि ही जर गीता कोणी सांगूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची परिस्थिती भयानक आसा. म्हणजे आमी सदांच एक शब्द प्रयोग करतात, डेडली कॉम्बिनेशन म्हणून. म्हाका दिसता गोंयच्या दृश्टीन, गोंयच्या फुडाराक लागून हें जें आयज राजकीय कॉम्बिनेशन जाल्लेलें आसा पळय तें डेडली कॉम्बिनेशन अशें म्हाका दिसता. लेट्स गो टू द पॉलिटिकल, बिकॉज अल्टिमेटली हाजो पॉलिटिकल फॉलआउट आसा. मॉरली वी ऑल मायट बी फिलींग व्हेरी एंग्विश्ड, बट जे जालां तें जालां आनी ताजे राजकीय फॉलआउटूय आसा. ताजो राजकीय फॉलआउट कितें हाजेरूय चर्चा जावप तितलीच गरजेची. सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार वॉट डज दीस मीन फॉर BJP? कारण आज अधिकृत रितीन भारतीय जनता पक्षाचे विधानसभेक 28 आमदार जाले, प्लस आनीक 5 जाणांचो तांकां तेंको आसा. म्हळ्यार ह्या सरकारा कडेन आज 33 आमदार आसात. आय डोंट रिमेंबर अ टायम इन एटलिस्ट रिसेंट पास्ट जंय खंयच्याय सरकारा कडेन
33 आमदार आशिल्ले. पांडुरंग, बिफोर आय गो टू सिद्धार्थ बाब, व्हॉट डज दीस मीन फॉर द असेंब्ली अँड फॉर द BJP? दोतोर प्रमोद सावंताच्या कार्यकाळान हे इतके व्हडले. हाच्या पयलीं म्हाका दिसता की त्यांनी 20 जागा जे हाडप आशिल्ल्यो निवडून त्याच्या कार्यकाळान ही सुद्दां 2012च्या घटने उपरांतची भाजपा खातीर पयलीच घटना, म्हणजे दुसरी घटना आशिल्ली इतले मोठ्या प्रमाणात ह्या वेळार. आणि तूं म्हणटा अशें की 33 आमदार आतां, म्हणजे 33 आमदारचे संख्याबळ एखाद्या सत्ताधारी पक्षा कडेन आसप, त्याच्या वांगडा आसप, ही सुद्दां म्हाका दिसता पयलीच घटना आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हणजे चॅक करचें पडटलें. पूण हे ताका आतां हे ना, म्हणजे BJPन ठरयलाच की काँग्रेस तोडो आणि भाजप जोडो, ही जी संकल्पना आहा तीच राबोवपाची म्हणून देशभर. ते गोंयानूच न्ही, ज्या राज्यान चान्स मेळटा, संधी मेळटा, त्या राज्यान BJPन सगळो पण एक आसा पांडुरंग, गोंय हें एकच राज्य, हय, जंय म्हाका दिसता फाटल्या 3 वर्सां भितर 2दा लिडर ऑफ ऑपोजिशन फुटलो. बरोबर. 2दा ताणें काँग्रेस वरून BJPक मर्ज केली, 2दा 2/3 स्प्लिट केली. करेक्ट. अशी उदाहरण म्हाका दिसता देशाकय मेळचे ना आमकां. आत्ता तू म्हणटा ते आहा, आणि तुझी उतरां आणि माझ्या मोबायलांतलो मेसेज, रवीश कुमारान मेसेज धाडला की दुसरी बार गोवा में हुआ है क्या म्हणून. म्हणजे नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां आमच्या गोंयची जी घाण जाल्या पॉलिटिक्सा खातीर. पण ताका ऑप्शन ना, ताका पर्याय ना. हांवें अशें म्हटलें की देश पातळीचेर भाजपा ज्या राज्यांनी संधी मेळटा थंय भाजपा आपल्याक स्ट्रॉंग करपा खातीर प्रयत्न करता. कांय राज्यांनी तांच्यांनी सत्ता सुद्दां पालटून उडयल्ली आसा. आणि गोंयान हो चान्स कित्याक सोडटले ते. आणि आता फुडें लोकसभेचे इलेक्शन आहा 2024, त्या वेळार सावथ गोवान तांकां सीट स्ट्रॉंग करपाचो आसा. हे जर आजचें जर कॉम्बिनेशन जर पळयलें, अजूनय एक आमदार ते ट्राय करतात घेवपा खातीर, आजचें जर कॉम्बिनेशन पळयलें जाल्यार हे BJP स्ट्रॉंग करपा खातीर, लोकसभे खातीर आसत किंवा विधानसभे खातीर आसत, आणि भविष्याचो विचार करून म्हाका दिसता हे जे आमदार येयल्ले आसात, जी तत्वां सांगतात की आपण गुलाब नबी आझादाच्या हेच्या लेटरा उपरांत आमी जी हे घेतले, डिसिजन घेतले, म्हणून अशें कांय न्ही. हे सगळे स्वताच्या राजकीय स्वार्था खातीर ते लिडर करता आसत. पूण भाजपा जो आसा तो आपल्या स्वार्था खातीर करता. पार्टी म्हणून ते आपलो फायदो पळयतात, आपले बेनिफीट पळयतात. आणि हे जे आमदार फुटून गेल्यात त्यांच्यांनी इंडिव्हिज्युअली वैयक्तीकरित्या स्वताचो फायदो पळयला आजच्या घटनेंतल्यान, हे म्हाका सांगपाक सारकें दिसता. सिद्धार्थ बाब, 33, आय डोंट रिमेंबर इन अ रिसेंट पास्ट एनीबडी हॅड 33. हाऊ सिग्निफिकंट इट इज फ्रॉम असेंब्ली पॉयंट ऑफ व्यू, आणि BJPच्या दृष्टिकोनांतल्यानय हे कितलें म्हत्वाचें? Strong government, there is no doubt about it. Opposition, in fact, one thing that comes to my mind, probably we may not have a leader of opposition. कित्याक 1/10 आसचो पडटा तो. आता 4 लोक काय तांचे कडेन ना. We may not have a leader of opposition at all. So इतली वाईट परिस्थिती. आज ओपोजिशनाची स्थिती क्लियर आहा, 3-2-1-1. करेक्ट. आय थिंक दॅट इज द नंबर. 3 काँग्रेस, 2 आप, 1 RG, 1 गोवा फॉरवर्ड. करेक्ट. पूण तांकां मर्ज जावचे पडटले, काँग्रेस आणि आप मर्ज जावचे पडटले, जाल्यार तांकां लिडर ऑफ ऑपोजिशन मेळटा. अदरवायज ही एक गोष्ट. दुसरें म्हणजे आता लोकसभेचे इलेक्शन येता, ह्या सगळ्यांचे पाठबळ जर पळयलें जाल्यार दोन्ही सीट सहजरित्या भारतीय जनता पार्टीचे येवपाक शकता. हो एक ताचो बेनिफीट. सो पार्टी मस्ट हॅव, आय एम शुअर दे मस्ट हॅव सीन मोर थिंग्स ऑल्सो, बट प्रायम फसी दीस. आता एकूच गोष्ट ओदो तूं म्हणटालो, आय वॉज टेम्पटेड टू आन्सर दॅट, की 5 फावटी जे 5 जाण जे ह्या फावटी आयल्यात ते पयल्या फावट आयल्यात, निदान लोकांनी करचे तरी कशें कित्याक म्हणून पळय. सी, कसलोय निर्णय आमी घेता न्ही, बरेच फावटी आमी पयल्या फावट आयुश्यान घेता, तेन्ना आमकां एक्सपिरियन्स नासता. पूण त्या टायमार सुद्दां आमी आपली बुद्धी ना. फॉर एक्झाम्पल लग्न जाताना घो जन्मभर तुज्या बरोबर उरतलो म्हणून तुका खबर आसता, कसली इट गॅरंटी येना न्ही ताका, कसलो बॉन्ड बीन काय येना. आमी जन्मभर मागत ना सिद्धार्थ बाब, आमी 5 वर्स उरल्या बरोबर म्हणटा. आमी ताचे तरी तुका आनी बायलेचे आयुष्यभर चिंतचे पडटा, 5 वर्स पुरो. पण ताचे आमी लग्न जाताना सुद्दां आमी एक प्रॉज आणि कॉन्स पळयता न्ही बाबा, जावचें काय ना. तशें इलेक्शन निवड आसतना चड चोखंदळ लोकांनी जावचें, की पळोवपाचें हेचे क्रेडेन्शियल कितें, हाणें आयुश्यान केलां कितें, हेचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें, हेचें ज्ञान कितें, हेचें समाजाक कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, एज्युकेशन हें कितलें आसा, समाजा खातीर कार्य कितलें केल्लें आसा, आनी हो रावतलो काय ना हे एकंदर अंदाज बांदून लोकांनी निवडून दिवचें. म्हाका दिसता चड चोखंदळ गिरायक टमाट घेता आसतना तुमी बार्गेनींग करता, आनी MLA किंवा MP निवडटा आसतना लोक इतले अशे उदासीन कशे आसूंक शकता, हाचो केन्ना केन्ना म्हाकाय विचार पडटा. सो आय थिंक देर वी नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव्ह. सी, इन अ डेमोक्रेसी, ours is a democracy, it's not autocracy or some dictatorship. Democracy, you have to be more proactive. जर प्रोएक्टिव्ह ना जाल्यार अशाच तरेचे तुमकां लोक मेळत रावतले. किशोर, हाजो पॉलिटिकल फॉलआउट कितें असेंब्लीच्या दृष्टिकोनांतल्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टिकोनांतल्यान? पयलीं भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टिकोनांतल्यान जर पळयत गेल्यार भारतीय जनता पक्ष आयज सगळ्यात स्ट्रॉंग पक्ष गोंयांत जाल्लो आसा. म्हणजे 33
आमदारांचो पाठबळ ह्या पक्षाक मेळ्ळा आणि म्हाका दिसता की अपार्ट फ्रॉम दीस म्हणजे पॉलिटिकली जे कितें घडलां किंवा एक नागरीक म्हणून आमकां कितें दिसता ही गोष्ट वेगळी, पूण जर ते उलयतात त्या पद्दतीन तांकां देशाच्या भल्या खातीर राज्याच्या भल्या खातीर जर आयज तेंच्यांनी हें जर सगळें केल्लें आसा जाल्यार 33 आमदार आयज गोंय विधानसभेन आसात। जर भाजपाक खरेंच गोंयचें भलें करपाचें आसा जाल्यार कितलेशेच विशय गोंयकारांचे आयज विधानसभेन घेवन ताचेर निर्णय घेवपाची आयज संदी ह्या भारतीय जनता पक्षाक मेळिल्ली आसा। 33 आमदार असलेल्या पक्षाक आयज जे कितें प्रलंबीत म्हणजे 60 वर्सां गोंयच्या मुक्ती उपरांत जे कितें विषय आसात प्रलंबीत त्या सगळ्या विशयाचेर नवे कायदे करप, नवे कायद्याचे दुरुस्ती करप, लोकांचे रोजगाराच्या संदर्भात आज भयानक परिस्थिती गोंयान आसा तो रोजगाराचो प्रश्न सोडप, उद्देगीक विकासाचो प्रश्न सोडप, जमनीच्या संदर्भात जमीन मालकीचो विषय 60 वर्सां जाली खितपत पडला त्या जमीन मालकीच्या विशयाचेर तोडगो काडप, असे कितलेशेच विषय आसात। हे विषय हे 33 आमदार जे भाजपाचे आयज आसात, जे भाजपाक पाठिंबा दितात आनी भाजपाचे आसात ते ह्या गोंय विधानसभेन सोडयतले काय कितें हे आतां आमचे लोक पळयतले, जनताय पळयतली। एक जो प्रश्न आहा आनी किशोर यू स्टार्ट देन आय विल गो टू पांडुरंग आनी सिद्धार्थ वेज काँग्रेसीचे मागीर येवया। बीजेपी खातीर हें कितें, कारण इंटरनली बीजेपी भितर खूब जाण आज मातशे कासावीस जाले आसतले हें जालें तें पळोवन। दीस इज ऑपरेशन लोटस 2.0 1.0 फेल जाल्लें, बट एक गजाल विधानसभेतली चित्र पळयल्यार सारकी दिश्टी पडटा की देर इज वन मॅन हू इज एट द फोरफ्रंट ऑफ दीस ऑपरेशन एंड दॅट इज चीफ मिनिस्टर। सो बाकीचे बरेच जाण जे इलेक्शना पयलीं बीजेपीक येवन दशिल्ले ते कासावीस जाल्ले आसपाय, काचाबूल जाल्ले आसपा जाय। ताजे खातीर तूं किशोर कितें पळयता? वी कॅन सी रायट नाव लायव्ह विज्युअल्स ऑफ चीफ मिनिस्टर आनी हे जे आमदार आसात रिचींग बीजेपी हेडक्वॉर्टर्स। कांय वेळा भितर आमी थंयच्यांनी तुमकां लायव्ह तांची ब्रिफींग दाखयतले। बट किशोर बिफोर दॅट यू कॅन सी द मॅन देवाचें दर्शन घेवन जशें तांणी इलेक्शना दीस घेतिल्लें, रिजल्टाचे दीस घेतिल्लें, तशेंच आज तांणी परत थंय देवाचें दर्शन घेतलां। यू कॅन सी द मॅन। आतां मायकल लोबो म्हाका दिसता बऱ्याच दिसांनी ह्या जाग्यार देवाचें दर्शन घेता। बऱ्याच दिसांनी न्ही, थोडेच म्हयने जाल्यात ताणें बीजेपी सोडल्यार, चडूय वेळ जालो ना तसो, पूण बऱ्याच दिसांनी, थोड्याच म्हयन्यांनी। सो मायकल लोबोय थंय दर्शन घेतात, हे आमदार दर्शन घेतना दिसतात। बट द मॅन हू इज एट द फोरफ्रंट ऑफ दीस ऑपरेशन इज सर्टनली डॉक्टर प्रमोद सावंत। इंटरनली बीजेपी भितर हाका लागून कितलो कासावीसपण तयार जातलो? ना 100% कासावीसपणा तयार जातलोच, कारण बीजेपी ही एक कॅडर बेज पार्टी, एक विचारधारा असलेली पार्टी। त्या पार्टीक संस्कार आसात, त्या पार्टीक एक विचारधारा आसा, त्या पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान हांवें पळयला सुरवातीक जेन्ना बीजेपीची कांयच ताकद नसली सुरवातीच्या काळात तेन्ना आयले भाजीपाववाले अशें म्हणून त्या कार्यकर्त्यांक लोक हिणयताले। हें सगळें आयकून सुद्दां त्या लोकांनी हो पक्ष आयज ह्या परिस्थिती मेरेन तेंच्यांनी तयार केलो। पूण दुर्दैवाची गजाल की ज्या काँग्रेस पक्षाचेर आमी आरोप करतात की कसल्याच पद्धतीची विचारधारा नसलेलो पक्ष, कसल्याच पद्धतीचे संस्कार नसलेलो पक्ष, फक्त देशाच्या स्वातंत्र्याचो उपयोग करून किंवा देशाच्या सुरुवातीच्या स्वातंत्र्यपूर्व चळवळीचो उपयोग करून तो पक्ष सत्तेन रावलो म्हणून त्याच पक्षात आयज भाजपा बळी पडटा काय कितें अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या। पूण ह्या सगळ्या पॉलिटिकल घडामोडीन प्रमोद एक सिरियस गजाल म्हाका कितें दिसता की खंय तरी एक राज्य म्हणून आमची एक स्वतंत्र जे अस्तित्व आसता, राजकीय अस्तित्व, राज्य सरकार म्हणून आसता आनी केंद्र सरकार, आयज अशी परिस्थिती म्हाका दिसता की हें सगळें राज्य सरकार म्हणून एक स्वतंत्र अस्तित्व कांय उरोंक ना। आयज वयल्यान जे कितें ठरयता ते फक्त हेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करपाचें। म्हणजे आयज जर खरोखरूच जर 8 आमदार आयज बीजेपीन वचपाचे आसले जाल्यार सभापती आयज दिल्लीक आसपाची गरजूच नसली अशें म्हाका दिसता। म्हणजे खंय तरी राती किंवा सकाळी फोन येयला की चल तेंची तयारी जाली, आयज ते येतले, तेंचें काम करून उडया तुमी। म्हणजे राज्यातल्या पदाधिकाऱ्यांक, राज्यातल्या नेत्यांक ह्या निर्णयाक सामील करून घेतला काय कितें अशें म्हाका तरी शक्यता दिसना। हे सगळे निर्णय लादले वयतात आनी ते फॉलो करपाचे असतात, इतलेंच ह्या सगळ्या घडामोडींतल्यान म्हाका दिसून येता। ओके सिद्धार्थ बाब, 2 प्रश्न। पयलो प्रश्न म्हळ्यार वॉट डज दीस मीन इंटरनली फॉर बीजेपी, कारण कांय जाण मातशे कासावीस जाल्या म्हण आमच्या कानार पडपा लागला सकाळी सावन, ओपनली सांगतात, फक्त ऑन रिकॉर्ड येनात अशी परिस्थिती। आनी एक दुसरी गजाल जी आसा ती प्रायम मिनिस्टराच्या विजना खातीर आनी मोदीन देशाची प्रतिमा इतली वयर व्हेल्या, हें ह्या सगळ्याक 4 म्हयन्या पयलीं कित्याक कळना, नाजाल्यार 5 म्हयन्या पयलीं? तेन्ना हांकां उलटी कित्याक दिसतालें आनी आतां अशें कित्याक दिसता हें म्हाका कन्फ्यूज जाला।
2-3 things. एक म्हणजे these are now BJP has to carry 33 MLAs. When you have a mandate like this, to please everybody becomes difficult. See, if you have 21 MLAs, maybe you can accommodate them because personal ambition is always there. प्रत्येक मनशाक थोड्यानं चड प्रमाण थोड्यांची ती खूपच चड असता आणि ती मागीर ते स्वार्थाच्याय पलीकडे वता ती. पण प्रत्येक मनशाक कितें ना कितें तरी आपूण एक MLA आसा, लोकांचे काम करतलो जाल्यार कसलें तरी पद मेळचें अशी एक अपेक्षा ही असतात. त्या सगळ्या जाणांची अपेक्षा पुरी करप हे आता शक्य जावप खूप कठीण आसा, कारण 33 जाणांक तूं कसो अकोमोडेट करतलो. सो प्रेझेंटली जे डिसफंक्शनल आसा की त्यांचो परफॉर्मन्स बरो ना, तांचे काढून आणि हांकां नवीन घेतलं ताका एकोमोडेट हे सम देवाण घेवाण हे कितें ना कितें तरी चलतलें, हातूं बद्दल कांय दुमत ना. कित्याक ते आणि ते इट विल बी म्हणजे ओपन आतां येतलेच न्ही ते कितें त्याच्या बद्दल कितें म्हणजे अशें लिपोवन चर्चा करपाचो सारकोय प्रश्न न्ही तो, की कोणाची मिनिस्ट्री गेली, कोणाक दिली, हे सगळें आतां ओपन जातलें. चेअरमनशीप कसली कोणाक मेळ्ळी हेंय तुमकां आतां ओपन जातलें, त्याच्या बद्दल काय प्रश्न ना. सो हे थोड्या फार प्रकरणात हे जातलेच, त्याच्या बद्दल तातूंत काय हे आसचें ना. आणि सेकंड दुसरो प्रश्न तुम्ही विचारलो तो एज फार एज सी टू एस्पेक्ट फॅक्च्युअली स्पीकिंग सेंट्रल गव्हर्मेंट इज परफॉर्मिंग वेल. नाव हांचे आतां कशें कितें जालें आतां इन वॉट कॉन्टेक्स्ट दे आर सेईंग, सी प्रॉबब्ली ते 8 जाणांचे संगलमत ते कित्याक आतां दे कॅनॉट रिझायन एंड कम, स्प्लीट जावन येवचें पडलें तांकां, मर्जर जावन येवचें पडलें. तर 8 जाणांचे मत जावपाक टायम लागलो काय 4 महिने काय आनी कित्याक टायम लागलो? इट्स समथींग दॅट दीस इज लेफ्ट फॉर गेस वर्क अँड ड्रॉईंग इन्फरन्सीस. बट एक गोष्ट मात्र हांव आवर्जून हांगा म्हणू शकता की 33 लोकांचे पाठबळ तुमच्याकडे आसा. आता तुमकां गोंयचे प्रश्न सोडोवचे पडटले, इवॅक्यू प्रॉपर्टीचे आसत, सी फेरराचे आसत. आता प्रश्न सुटपाक जाय, आता कसली कायलोळी करून फायदो ना. पण म्हाका 3 मतदारसंघातले लोकांची खूप काकूट दिसता. सालिगांव, सांताक्रूज आणि नुवें. ह्या 3 मतदारसंघातले आमदार फाटले खेपेक फुटिल्ले इन 2/3 1.0. आणि ताणी तुगेले त्या आमदारांक उडोवन दुसरे आमदार हाडिल्ले ह्या 3 मतदारसंघांक. आज तेय आमदार फुटले. सो ऑब्वियसली ह्या 8 मतदारसंघातल्या लोकांची म्हाका काकूट दिसता, पण ह्या 3 जाणांची म्हाका चड काकूट दिसता. तुका दिसना? आणि हेच्या पयलीं जे आमदार आशिल्ले ते खऱ्यांनीच बरे, म्हणजे सळगांवकर आसत किंवा टोणी आसत, हे लोक खऱ्यांनीच बरे आशिल्ले. बाबाशान आसत, आता आलेक्स सिकेरा इज बाबाशाना पेक्षा बरो. आलेक्स सिकेराचो आमकां अनुभव जो आसा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून ही द बेस्ट. पूण तरी सुद्दां ह्या मतदारसंघातल्या लोकांची काकूट करपा सारकीच आहा, कारण तांच्या विश्वासाक दगो दिला ह्या लोकांनी आयज, ह्या आमदारांनी. आणि एक अत्यंत वायट टप्प्याचेर आमच्या गोंयांतलें राजकारण पावलां. खंय आतां फुडें कशें जातलें तें खबर ना. पूण तूं म्हणटा अशें खऱ्यांनीच म्हणजे दया येता म्हाका, काकूट येता ह्या लोकांची, मतदारांक हेंच्यांनी फटयला ह्या लोकांनी. आणि हे जे वल्गना मारतात डेव्हलपमेंटाचो, मोदीच्या हेजो सर्वांगीण विकासाच्यो आणि नव्या पर्वाच्यो हेजे बाता मारतात, जाल्यार मोदीचे प्रशासन सुरू जाला देशान 2014च्यान. म्हणजे फाटली जी 8 वर्सां 6 महिन्या पयलीं खबर नासली का म्हणटा तुका. हय, 6 महिन्या 8 वर्सां सोडून दी, फाटल्या 6 महिन्यांतूय हेंकां हें नाशिल्ली मोदी बद्दल. आणि आयज हे लोक ती ध्येय धोरणां सोडून एकदम विरोधी ध्येय धोरणां आशिल्ल्या पक्षा कडेन हे जे समाविष्ट करून घेतात त्यांच्या कडेन. इसकरे म्हटल्यार आश्चर्याची गजाल. म्हणजे ध्येय धोरणांक विचारसरणीक काय अर्थ उरूंक ना ह्या राजकारणान. आणि परत ते रिपीट करूं येता की ह्या राजकारणां कडल्यान लोकांनी आतां चड अपेक्षा दवरपाची काय हे लागना. तशें लोकांचो अपेक्षा भंग जाला तसो म्हाका दिसता कांय उमेदवारांचो अपेक्षा भंग जाला जाणी ही निवडणूक कॉन्टेस्ट केल्ली. एक एक करून पळोवया की ह्या पक्षांतराक लागून, मर्जराक लागून, 2/3 स्प्लिटाक लागून कोणाचेर कितें कितें प्रभाव पडटा तो. सो क्लियरली कलंगूट भितर पळया तुमी, जोसेफ सिक्वेरा बाब थंय गेल्ले, ताणें तिकीट घेतिल्ली, पण ऑलमोस्ट 5,000च्या मार्जिनान मायकल लोबो कलंगूट सावन जिखून आयिल्ले. सो मायकल लोबो परत BJPक वतगीर आतां परत जोसेफ सिक्वेरा खंय वतले हो प्रश्न उरता. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवया. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ही कुंभारजुवा. तुम्ही हांगा पळोवपाक येतात की लास्ट मुमेंट पांडुरंग मडकयकाराच्या घरकान्नीक तिकीट दिली, पण ऑलमोस्ट 2,800+ मतांच्या फरकान राजेश फळदेसाय जिखून आयले. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर म्हाका दिसता आतां मार्ग हो जो आसा तो बरोच क्लियर आसा की हे राजेश फळदेसाय BJPक जॉईन जाल्ल्यान. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवया. व्हेरी इंटरेस्टिंग. हांगा आय थिंक इज द फर्स्ट, जशें हांवें सांगिल्लें की 3 कडेन आमदार BJPक जॉईन जाल्लो, लोकांनी दुसऱ्याक निवडून दिलो, आज तो दुसरो निवडून दिल्लो
BJP भितर गेला. सो एक केदार नाईक जे ऑलमोस्ट 1899 मतांच्या फरकान जिखिल्ले, जयेश साळगांवकाराचें कितें आयच्या उपरांत, हो प्रश्न म्हाका डेफिनेटली आज उपस्थित जाता. विच विल बी व्हेरी इंटरेस्टिंग टू सी की जयेश साळगांवकर हाजे उपरांत किती भुमिका घेतात ते. नेक्स्ट पळोवया. नेक्स्ट इज अगेन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डिलायला लोबो, जाणी ऑलमोस्ट 1700+ मतांनी BJPचे सिनियर लिडर, खडेघाट लिडर दयानंद मांद्रेकराचो पराभव केल्लो शिवोलींतल्यान. ती जिखली. आज जेन्ना BJPन डिलायला लोबोक भितर घेतला आनी सामकें मिशन बार्देज बिर्देज लोकसभा निवडणूक हे जर सगळी गणित पळयलीं जाल्यार दयानंद मांद्रेकार हांची हाजे मुखार भुमिका कितें आनीक ते भुमिका घेतले काय कितें, हो प्रश्न आज निश्चित उपस्थित जाला. ताजे उपरांत नेक्स्ट सांताक्रूज, टोनी बाब आनी रुडॉल्फ. सो रुडॉल्फाक लोकांनी निवडून हाडिल्लो 2464 मतांच्या फरकान. आज रुडॉल्फ BJPक गेला. सो बरेच समीकरणां म्हाका दिसता सांताक्रूज मतदारसंघात बदलपाक लागतलीं. बरेच थंय ढवळाढवळ जावपाक शकता. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवया. इज व्हेरी इंटरेस्टिंग की मडगांव हांगा एक कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिसता की कोणाक चड व्हडलो फरक पडचो ना. रादर BJP वील बी क्वायट कम्फर्टेबल की 2005 उपरांत पयली फावट तांकां मडगांव आमदारय आसा आनी फुडल्या लोकसभा इलेक्शनाक जावं किंवा विधानसभा इलेक्शनाक जावं हे हॅव अ व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग फुटींग. बाबू आसगांवकाराक एनिवे तांणी पेडण्यां सावन मडगांव धाडिल्लो. ही एक कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी जंय ज्या मनशान निवडणूक लढयिल्ली त्या मनशाक व्हडलो फरक पडना. संकल्प आमोणकार आनी मिलिंद नायक. दिस इज आय थिंक अनदर व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन. सिनियर लिडर BJPचे, खडेघाट लिडर, तांचो ऑलमोस्ट 1941 म्हणजे 2000 सुमार मतांनी संकल्प आमोणकारान पराभव केल्लो. संकल्प इज अ यंग लिडर, तांणी आमची राजकीय कारकीर्द सुरू केल्या. सो ते जेन्ना आज भारतीय जनता पक्षा भितर गेल्यात तेन्ना मिलिंद नायकाची भुमिका कितें हें पळोवप म्हाका दिसता अत्यंत आतां हाजे उपरांत म्हत्वाचें थारतलें. दिस इज वन कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर विच इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. 2 दीस पयलीं जेन्ना हिडोनाक आलेक्स बाब आयिल्ले ताणें सांगिल्लें, बरी इंडिकेशन्स दिल्ली तांणी तांकां आनी काँग्रेसी रावपाची इच्छा ना म्हणून. आपूण कन्फ्यूज आसा, कन्फ्युजन पयस रोखडें जातलें हाजेय संकेत तांणी दिल्ले. सो थंय तुगेले. बट दिस इज वन कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर नंबर 2 वॉज रेवोल्युशनरी गोवन्स. व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. हांगा त्या दुसरो जो उमेदवार आसा तो फक्त काँग्रेसीचो किंवा BJPचो नाशिल्लो, तो हांगा RGचो उमेदवार नंबर 2 आशिल्लो. सो दीस वील बी अ व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी टू लूक फॉर. सो इंटरेस्टिंग एनालिसीस आसा ती तुमी पयल्या लक्षांत येतलें. वी वील गो वन बाय वन. सगळें पयलें पांडुरंग हें जर पळयलें, आटी लिस्ट जर पळयली, सगळ्यांत चड इफेक्ट कोणाचेर जाला आनी तांची भुमिका कितें आसपाक शकता? प्रमोद, BJPची जर एक परंपरा पळयली जाल्यार ते केन्ना कितें गेम करीत कोणाचो ताचो नेम ना. हाच्या पयलीं रमेश तवडकर, गणेश गांवकर हांकां तांच्यान तिकिटां नाकारलेली आसात आनी मागीर कालांतरान अशें जाता की जे तेंच्यांनी दिल्ली कोणाक ते त्यांची अपेक्षा भंग जाता आणि परत ते लोक आपल्या जुन्या लोकांक हाडटात. सो आयज जे घडलेले आसा म्हणजे मडकयकर जे आसत किंवा जयेश साळगांवकर आसत, म्हाका दिसता की कांय वर्सां उपरांत परत म्हणजे काय जायत ताचो नेम ना. म्हणजे कोणाक खंयच्यांनी उमेदवार दितले अशें एश्युरन्स दिल्ले अशें म्हाका दिसना. भाजपात अशें करिना नॉर्मली, कारण हे सगळे इलेक्शनाच्या टायमार त्या वेळार ठरतले. दुसरो जो विशय आसा संकल्प आमोणकर. संकल्प आमोणकरान जेन्ना मिलिंद नायकाच्या जे स्कॅम आशिल्ले, स्कॅन्डल आशिल्ले, ताचो तेन्ना विशय वयर काडलेलो. त्या दरम्यान एक चर्चा अशी आशिल्ली की संकल्प आमोणकरान भाजपाची तिकीट मागिल्ली, पूण भारतीय जनता पार्टीन तो निर्णय घेवपाक उशीर केलो आनी सतीश धोंड जेन्ना गोंयांत आशिल्ले आनी मिलिंद नायक वॉज व्हेरी क्लोज टू सतीश धोंड, सगळ्यांक खबर आसा. सो त्या वेळार संकल्प आमोणकराचो हो प्रस्ताव तेंच्यांनी तसोच दवरलो आनी तो उशीर जाल्ल्या कारणान मागीर ते स्कॅन्डल भायर सरले आनी संकल्पाक काँग्रेसीची तिकीट घेवची पडली. एक्चुअली मनांतल्यान संकल्प पयलींच्यान BJPन येवपाक सोदतालो आनी फाटले फावटी जेन्ना 2-1.5 म्हयन्या पयलीं जेन्ना वाद जाल्लो तेन्ना असो संकल्प चुकून काँग्रेस वचून पावलो आनी मागीर तो फसलो, हे आमकां खबर आहा. सो ह्यो जर सगळ्यो गजाली जर पळयल्यो जाल्यार हितूंतले कांय लोक जे आसात ते पयलींच्यान म्हणजे फाटल्या कांय दिसाच्यान BJPन येवपाक तयारीनच आशिल्ले. तितून कांय नाविन्य अशें कांय ना. पूण दुसरी गजाल अशी आसा की तांच्या ह्या लोकांक घेतल्या खातीर ज्या भाजपाच्या स्थानीक फुडाऱ्यांक, थळाव्या फुडाऱ्यांक जेंकां दुखयला BJPन, सांगो येना की 2027 जेन्ना आमी इलेक्शनाक वयतले, गोंय जेन्ना इलेक्शनाक वयतले तेन्ना हातूंतल्या कोणाक तिकिटां मेळटली आनी कोण निवडून येतलो हाची कांय गॅरंटी दिवं येना.
आमकां आमचे द गोवन एवरीडेचे एडिटर जॉयल आफान्सोय जॉइन जाल्यात ऑनलायन. जॉयल वेलकम. आमी उलयताले की 3 कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांचे आमकां चड काकूट दिसता म्हूण, सालिगांव, सांताक्रूज आनी नुवें. कारण तुमचे MLA पयलींय जॉइन जाल्ले BJPक, आतांय जॉइन जाल्यात आनी तुमी दुसऱ्याक निवडून हाडले तेय जॉइन जाले. सो ताजेर आमी तुजी फिलिंग्स, आय कम टू यू इन फ्यू मिनिट्स टू आस्क युअर फिलिंग्स अबाउट इट, नॉट ओनली एज अ जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट बट ऑल्सो एज अ वोटर. किशोर, बिफोर आय गो टू जॉयल, आय विल टेक यू एंड सिद्धार्थ बाबा ऑन दीस इश्यू. सगळ्यांत चड परिणाम ह्या लायनी भितर कोणाचेर जाला, जे आमी आतां ग्राफिक्स पळयलीं, सगळ्यांत चड मार कोणाक बसला ह्या शिफ्टाचो? सगळ्यांत चड मार ह्या शिफ्टातलो जर तूं पळोवंक वयशीत जाल्यार तसो चड मार बसला अशी भितर सिच्युएशनूच ना. म्हणजे एक प्रमोद, आमी आतां विचार करता की हे आतां काँग्रेसीचे आमदार BJPन येयल्या उपरांत BJPचे लिडर आतां कितें करतले. आतां फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ सालिगांव, जयेश साळगांवकर. काय थोड्याच मतांनी जयेश साळगांवकराचो पराभव जालो. आतां जयेश साळगांवकर कितें करतलो किंवा मिलिंद नायक कितें करतलो असो जेन्ना आमी विचार करतात, आतांची परिस्थिती जर तूं पळयशीत जाल्यार कितें करपाचें उरोवंकूच ना, कोण कांयच करूं शकना. म्हणजे सेंटराक BJP इतली स्ट्रॉंग जाला की BJPच्या विरोधान वचून आपूण कितें तरी करतलो हो विचार आयच्या परिस्थितीक कोणूच करूं शकना. सो हेतूसून कितें जातलें तें तुका सांगता. हेतूसून जातलें अशें की जरी नाराज घटक आसलो, इलेक्शनाक समजा 2 जाण तयार जाले उमेदवारी, जो कोण जिखून येतलो तो BJPचो आसत किंवा BJPच्या विरोधातलो आसत, तो येतलो BJPच्या विरोधान वेचून, पूण परत तो BJPन येतलो. ही परिस्थिती आता जाल्या. त्या खातीर BJP बिंदास्त आसा. BJPच्या विरोधान वचून भुमिका घेवन आयज राजकारण करप शक्य ना. तशा पद्दतीचो टेररायज सिच्युएशन आयज देशभरान आसा. त्यामुळे ते असो विचार सुद्धा कोण ह्याच्या फुडें करूं शकना. सिद्धार्थ, बिफोर आय गो टू जॉयल, तुम्ही हेजे लिस्ट तुम्ही जे पळयलें, ग्राफिक्सचे पळयलें, सगळ्यात चड मार कोणाक बसता? सगळ्यांत चड मार जो आसला इंडिव्हिज्युअल लोकां, मनशाचें नांव न घेता, पार्टीचें घेता, काँग्रेसीक हेचो भयंकर मार बसता. काँग्रेसीचे येवया आमी, सध्या आमी इंडिव्हिज्युअल्स पळोवया. इंडिव्हिज्युअल काँग्रेस हो स्वतंत्र विषय. इंडिव्हिज्युअल देर आर सर्टन कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर BJP इज नॉट स्ट्रॉंग. ते जे फुटून आयले, लायक फॉर एक्झाम्पल Alex, इट इज व्हेरी अनलायकली दॅट Alex विल गेट रि-इलेक्टेड ऑन अ काँग्रेस टिकेट. He will have to either go to some other party or contest independent, or unless he retires honorably from the board. So तशें 1-2-4 जर हे सोडले जाल्यार बाकीच्या हातून आय डोंट थिंक सो. दे सी द फाटले फावटी BJP निवडून सुद्धा आयिल्ली आसा थंय, ताच्या पयलीं निवडून सुद्धा आयिल्ली आसा. सो कॅन्डिडेट ऑफकोर्स दॅट BJP, जशें हांणी सांगलें तशें की दॅट डिसिजन वील बी टेकन वेन दॅट ब्रिज हॅज टू बी क्रॉस वेन यू गो टू द ब्रिज. ताका अजून खूप 4.5 वर्सां. दीपक पावसकारा बी ब्रिजा मारा पावतकीर कळ्ळें आपल्या एंट्री ना म्हणून. सो तें जाल्लें हाजे. That is also in politics. It is always there. There are 2-3 aspirants. How can you please all 3? कोणाकूच तिकेट दिवची. नो एंट्रीचा बोर्ड कोणाचेर लागत आमकां सांगपाक जायना. सो तो त्या टायमाचो निर्णय, लोकांचे कितें आसा, पार्टीक कितें बरें आसा, कोण परफॉर्मन्स बरो दिवपाक शकता, हे सगळे निर्णय घेवन तुमकां जशें कॅन्डिडेट एका सिलेक्ट करता तुमी, तशें त्या प्रमाणे निर्णय घेवन तो पार्टी विल डिसायड एट दॅट. जॉयल, वेलकम. What are your initial feelings after seeing this shift? And then we'll go to the finer details of it. Feelings, Pramod, are, I mean, it's a complete disappointment as a common citizen, as a journalist. The narrative which has been unfolding right before us is a repeat of 2017 once again, and 2019. Sorry, and you know, there is nothing that could be done. You know, the sad part is Congress is helpless. And there is an exodus which continues to happen, and they can't do anything about it. I know there were moves happening even yesterday night, but sadly nothing could stop them from going. Yes, the current situation is such that, you know, this people who have gone now, these leaders who have gone, has really thought about the current situation, the current scenario. The long-term perspective of politics is not on their minds at all. It's not playing on their minds, because you still have another 4.5 years, and who knows? Everything can change. The sad part is, even in the current situation, you've seen that last time all defectors were actually booted out. You know, and most of them, you know, 90% of the defectors have been booted out, and still we have a repeat of this narrative. You know, what does it mean? You know, it clearly means that the shift is towards power. You know, it's all that you see here. People talking about, you know, more success. You know, leaders talking about BJP's strength and all that is nonsensical. It's sheer boils down to power, hanging on to power. That's about it. Now,
how BJP will manage their internal politics. I mean, they have been very smart at that internal management. They've done it beautifully in the past. So somehow they must have had a plan here. Even BJP, when they are talking about Vikas Pude Mariya Mantato, I don't know how much Vikas they are talking about, where everybody is talking about development. Already 33. How far they want to take Vikas, we need to see. Because we are hearing many murmurs right now that they still want to push the Vikas a little further to 34 and 35. Whether that is a reality or no, we'll come to know about probably in next 48 hours when the negotiations for the cabinet berths will start. But एक गजाल म्हाका इंटरेस्टिंग दिसता तो भितर तो म्हळ्यार काँग्रेसीचो मुद्दो जो जॉयलानी काडलो आनी तो मुद्दो काडलो की काँग्रेस इज helpless. Now that's a very interesting word to use. Kishore, helpless हो शब्द तुका मान्य असा काय काँग्रेसीची दशा दुर्दशा आणि जो कॉलॅप्स असा, डू यू थिंक दिस सील्स इट? what happened today seals it? ना 100% काँग्रेस इज टोटली हेल्पलेस. इच्छा असूनही आयज काँग्रेस कांयच करू शकना, काँग्रेसचे लिडर कांयच करू शकना, कारण काँग्रेस ही टोटली कॉलॅप्स जाला. त्यांचे ऑर्गनायझेशनच उरूंक ना. जे लिडर टॉप लिडर म्हणून काँग्रेसीचे जे असले, आता लिगल हेतून जेन्ना असे केन्ना प्रसंग जाताले तेन्ना त्यांचो लिगल सगळो हे जो पळयतालो तो कपिल सिब्बल आयज पक्षा बरोबर ना. गुलाम नबी आझादा सारको सिनियर लिडर काँग्रेसीचो हो आयज पक्षा बरोबर ना. सो ह्या परिस्थितीन आयज खंयच्याच लिडराक काँग्रेस पक्षा भितर कॉन्फिडन्स आसपाकूच शकना आणि काँग्रेस पक्षान आपलो आता फुडार जावं शकना, पॉलिटिकल फुडार जावं शकना. हे आयज प्रत्येक पॉलिटिकल लिडराच्या तकलेन मतीन सारकें स्पश्ट जाल्लेलें आहा आणि त्या खातीरूच आयज ही परिस्थिती आहा. अशें जे मास बंडखोरी जी सध्या जी जाता त्याचे कारण हे म्हणजे आता 4.5 वर्सां आसात. जशें जयलान सांगलें की फुडलो कोणूच विचार करिना. प्रेझेंट सिच्युएशनान आपूण एज ए MLA कितें करूं शकता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर, आपल्या लोकां खातीर. 4.5 वर्सां उपरांत और लोकसभा इलेक्शनां गोंया भितर परत काँग्रेसीक मातशी तरी तग धरपाची शक्यता आसा काय कितें? काय आयच्या घडणुके उपरांत काँग्रेस लोकांच्या नदरेंतल्यान तकलेंतल्यान गेली? ना, हांव हे मान्य करपाक तयार ना. हांव म्हणन की 33 आमदार BJP कडे आसून सुद्धा जर काँग्रेसीन थोडी सुद्धा जर कॅपेबिलिटी आसत आणि इच्छाशक्ती आसत की पक्षाचें अस्तित्व दवरपाक आणि पक्ष जो कोण प्रामाणीक मनीस आसात तेंच्यांनी जर ठरयलें की हो पक्ष आमी फुडें व्हरया म्हणून आता कांयच आमकां कोणाचीच गरज ना जाल्यार सुद्धा काँग्रेस कॅन परफॉर्म. म्हाका तर दिसता की हे 33चे जे कितें राजकारण आसा पळय ते बुमरँग जावं शकता. ऑफकोर्स सदांच आमी म्हणटात की तूं नेगेटिव्ह कित्याक विचार करता, हांव हो पॉझिटिव्ह विचार करता की काँग्रेस पक्षाक जरी आमी कॅल्क्युलेशन कितेंय जरी केलें, हो आमदार BJP बरोबर आहा, तो आमदार BJP बरोबर आसा म्हणटकूच सगळीं मतां BJPक पडटली. नो, तसो एकूच मनीस जर उबो जायत काँग्रेसीच्या वाटेन कोण तरी प्रामाणीक जाल्यार काँग्रेस कोण तातूंत सध्या खबर ना. कोणाकूच खबर ना. हय सिद्धार्थ बाब, तुम्ही काँग्रेसीचेर उलयल्ले, हांव पांडुरंगा म्हऱ्या वता तुमकां घेवन. वॉट डज दीस मीन फॉर काँग्रेस? इज लोकांच्या नदरेंतल्यान काँग्रेस गेली आता कायमची? कारण फाटल्या हातूंत भितर सुद्दां लोकांनी 11चेर व्हरून दवरिल्ली. आज 2 गजाली जाल्यात. एक, ह्या 8तले 5 जाण फर्स्ट टायम MLA जांकां लोकांनी चेंज म्हणून हाडिल्लो ते गेल्यात. दुसरी गजाल, ह्या 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर लोकांनी BJPक गेल्ल्या आमदाराक उडयलो पूण आज जो हाडलो तो BJPक गेलो. तिसरी गजाल, 12तले ऑलमोस्ट 8 ते 9 जाणांचो पराभव जालो फुटिरांचो. 3 जाण कशे बशे तरी तकपा शकले, तरीकय आज आनी 8 जाण गेले. हाऊ डू यू लुक एट इट? गेल्या 2-3 वर्सान अशे 2-3 मर्जर जाल्यामुळे पार्टीक एक बरो सेटबॅक बसला. हातून काय दुमत ना, तातून आनी कोण आर्ग्युमेंट आनी काय आसूं शकना. नाव इज दॅट द एंड फॉर द पार्टी? मे नॉट बी. दॅट्स अ सेपरेट इशू. पण त्यांचेर फटको सध्या इतलो बसला की दे आर नॉट इन अ पोझिशन टू विन कॅन्डिडेट, हॅव अ विनिंग कॅन्डिडेट फॉर कमिंग लोकसभा. 5-6 वर्सां भरपूर काम करचें पडटलें तांकां. हे लोकांक थोडो तरी विसरपाक तरी टायम दिवपाक जाय. हे जे कितें घडलें दियत ना तुम्ही विसरपाक, मातशी विसरपाक वताले परत याद करून दिले तुम्ही. काम करचें पडटलें. आनी काँग्रेसीन मेन प्रॉब्लम कितें आतां आमी आय कम फ्रॉम अ विलेज न्ही. आमी करतो पुरुश म्हणटा. हेड ऑफ द फॅमिली जर तुजो सारको वीक आसा, सोरेकार आसा, काम करना जाल्यार ती फॅमिली उरना आमच्या गांवांत. अशें पळोवन आयलां. आतां काँग्रेसीची जी फर्स्ट फॅमिली आसा पळय,
हायट ऑफ इनकॉम्पिटन्सी म्हणटात तांच्या कडल्यान कसलेच निर्णय घेतले वचनात, काय पार्टी भितर सुदार जायना. सो ती हेड ऑफ द फॅमिली आसा पळय काँग्रेसीची, दॅट दे हॅव बिकम सो डिफंक्ट, inefficient and ineligible that that is the main root cause that you see whatever is happening in party all over India. सो तो प्रॉब्लेम जोपर्यंत सॉल्व जायना तोपर्यंत पार्टी आता तू एक वेळ हांगासर मातसो थोडो सुदार हाडत, पण फाल्यां अल्टिमेटली लिडरशीप तीच उरतली न्ही. येस, तू कितलो वेळ हो सुदार तू तग धरून बसतो. करेक्ट. सो ते कितले उरतशे म्हाका अशें दिसना, कित्याक जोपर्यंत पार्टीन धोरणात्मक, घटनात्मक आणि पार्टीचे कॅरेक्टरान जोपर्यंत सुदार येना तोपर्यंत काँग्रेसीचे बरे दीस येवपाक खूप 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 मुश्कील आसा. पांडुरंग, काँग्रेसीच्या परिस्थितीचेर कितें दिसता? नाही, ते म्हटलें अशें की काँग्रेसी कडेन डिसिजन घेवपाची जी क्षमता आसा ती फाटल्या कांय वर्सांच्यान तेजे खूप कमी, म्हणजे उणाव आहा तेजो. आमी सगळ्यांनी पळयलां की काँग्रेसीची दुर्दशा जी आसा ती फक्त गोंयांत न्ही जाल्यार देशभर सगळे कडेन सेम सिच्युएशन आसा. म्हणजे भारत जोडो सारकी हे तेंच्यांनी योजना सुरू आसतना काँग्रेसीक अशा प्रकारचे खावटे पडप, काँग्रेस अशा प्रकारची ताका भगदाड पडप आनी काँग्रेस अशा प्रकारे फुटप, हे हातूनच कळटा की पार्टीची लिडरशीप कितली अकार्यक्षम आहा ती. कारण पार्टीच्या लिडरांक काँग्रेसीन, गोवा काँग्रेसीन एक 8-10 दिसां पयलीं कळयल्ले आनी वेणुगोपाल बी गोंयांत येवपाचे बी आशिल्ले, पूण तांच्यांनी इतलो होप सोडलेलो आसा म्हाका दिसता सगळ्यांनीच की ते घडटा ते घडो अशे तरेन काँग्रेसच्या हातून काँग्रेस ह्या लेवलाचेर पावल्ली आसा. सो म्हाका दिसना की काँग्रेस, पूण इतलें निश्चित की काँग्रेस अशी सोंपची ना. काँग्रेस ही फिनिक्सा भशेन आसा, ती परत परत सोंपता अशी दिसता आनी अचानक वयर येता. हे देशांतलो इतिहास आसा काँग्रेसीचो, तो इतल्या बेगीन अशी सहजपणान सोंपचे ना. दुसरो एक म्हाका मुद्दो जो किशोरान आमच्या म्हटलो की प्रामाणीक लोकांची गरज, ह्या राजकारणान प्रामाणीकपणाची व्याख्या कितें असो एक प्रश्न म्हाका आतां किशोराच्या हाच्या वयल्यान पडलो. कारण केदार नायक सारको भुरगो आसत किंवा अलेक्स सिकेरा आसत, मागीर रुडॉल्फ आसत, राजेश आसत, हे सगळे जेन्ना इलेक्शनाक आशिल्ले हे सगळे लोक प्रामाणीक कशें दिसताले काँग्रेसी कडेन, काँग्रेसच्या विचारसरणी कडेन आसा अशें. म्हणजे केदार बीजेपीतलो आशिल्लो पयलो, पूण जेन्ना तो लढलो, तो जिखलो, तेन्ना दिसलें की हो प्रामाणीकपणान रावतलो म्हणून. हे लोक जर बदलता आसत, अलेक्स सिकेरा सारको मनीस, दिगंबर कामत सारको मनीस, जाल्यार प्रामाणीकपणाची व्याख्या कितें हाचो पयलीं एक सोद घेवचो पडटलो म्हाका दिसता. तोच आमी त्या सोदाचेर येवया आमी. जॉयल, what do you think, how Congress will fare after this? Is there any hopes, or this is a last cry of the phoenix, that what happened in 2022 was the last cry of the phoenix? What happened now, there is very difficult chance to get back and out and flying from the ashes. Pramod, I have a slightly different view on this, because if you go through 2022 stats of the results, it is very clear that the people voted for the party, not the individual. If you see very clearly, all those defectors have been booted out and the party have voted for the Congress. So you know, and still they rose like a phoenix, as Pandu has said, that you know they rose like a phoenix and they've still managed to get those numbers. So getting 11 numbers out of nowhere, you know, if you see at the start of the election campaign, you know, Congress were really struggling, you know, and they had just about 2 MLAs on board, 2 genuine MLAs on board, and from there they rose on to 11. So why? I mean, Congress is not finished yet. I mean, they will have to rebuild again. They will have to rethink again. They are always, of course, they are in a helpless situation right now. Their central leaders have tried their best. But yes, again, that thought comes, you know, that central leadership is failing. There is no sense of direction from the top. If your captain fails, you know, then your entire team fails. So if there was some kind of a strong leadership at the center, you know, there is still no leadership at the center. And that is very sad. We had so many years now. Congress doesn't know who is leading them from the front. So again, if they put that structure on board and maybe try a revival again, nothing is lost from here. These people will still face the electorate once again. They have a repeat of 2022 once again. One very interesting point, before I go to another next point, which is very interesting. एक बरें इंटरेस्टिंग ट्वीट आयलां आनी ते शर्मत रायतुरकारान केलां मडगांव सावन, आनी ते ट्वीट आमी वाचया आनी मागीर मुखार या. The tweet is simply, तुमी पळयात एका लायनीचें ट्वीट आहा, गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट वॉट दे डू, आनी सकयल बरे हॅशटॅग्स आसात. महालक्ष्मी, फुलांचो खुरीस, तिसरो हॅशटॅग म्हाका दिसता आनी मुद्दम वापरला ना काय कितें म्हाका खबर ना, पण दोनूच घाल्या ताणें. आनी मागीर BL संतोष आनी सदानंद शेट तानावडेक हें टॅग केल्लें हा ट्वीट. ऑन दॅट पॉयंट, Pandurang, I'll start with you. Do you think this is an opportunity
फॉर अ स्मॉलर पार्टी टुडे टू रायज? काय तुका दिसता की परत काँग्रेस वर्सेस बीजेपी और एक आरजी सारख्या पार्टीक, आपा सारख्या पक्षाक और गोवा फॉरवर्डा सारख्या पक्षाक विजय सरदेसायानी आज खूप खर रिएक्शन दिल्ले आहा. आज ह्या पक्षाक ऑपॉर्च्युनिटी आसा काय कितें? एक आम्ही ह्याच स्टुडिओन बसून हेच डिबेट अशाच डिबेटीन आम्ही उलयल्ले आसा की 2 पॉयंट आहात. एक म्हटल्यार आम्ही म्हणटा इलेक्शन येतकच की खंयचे तरी एके पार्टीक लोकांनी बहुमत दिवचे, पूण पाड पडली बहुमत दिल्या उपरांत सुद्धा हे परिस्थिती जर येता आसत जाल्यार आता कितें म्हणून उलोवपाचें. दुसरो जो विषय म्हणून म्हणटा हय. की So, दुसरो अगेन पीपल वेंट इनटू दॅट बायनरी ऑफ बीजेपी वर्सेस Correct. काँग्रेस. पण दुसरो डू यू point- थिंक दिस प्रेझेंट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर बीजेपी वर्सेस समबडी एल्स? हांव पूर्ण सहमत आसा तुज्या कडेन. हांव ते तूं कितें म्हणपाक सोदता ते आनी हांव ते सांगपाकय सोदता की RJP रेव्होल्युशनरी गोवन आसत मनोज परबाचे, विरेश बोरकराचे, गोवा फॉरवर्ड आसत, आम आदमी पार्टी आसा, आमकां सगळ्यांक दिसता की ह्यो पार्ट्यो वयर येवचे म्हणून, पूण लोकांक दिसपाक जाय न्ही. आतां लोकांक जर दिसतलें असं दिसतलें काय कितें? That is my question. आयज लोकांक दिसतलें की अरे मिस्टेक केली, तो जर आमी रिजनल RJP जर जिखून हाडलेलो आनी कोणा जिखून हाडलेलो आज बरें जावपाचें म्हणून. हांव सांगता की 5 वर्सां 4.5 वर्सां उपरांत जेन्ना परत इलेक्शन येतलें खूब अंतर आसा. 4.5 वर्सां म्हळ्यार कितें जावं शकता, खूब अंतर बट आसा. खंयच्याय पक्षान जर काम स्टार्ट करपा जाय तें आयच्यान स्टार्ट करचें पडटलें. काम start करतलो. ते लास्ट 6 म्हयन्याक रावन कोता येवचें ना. बरोबर. काम स्टार्ट करतलो जाल्यार ताका एक आर्थीक गणित आसा, मागीर एक सरकारी पाठबळ असता किंवा सेंट्रलान कोणाची सत्ता आसची पडटा. अशें कांयच ना न्ही सध्या परिस्थिती इतकी वायट आसा. सो किशोर तुका कितें दिसता, दुसऱ्या खंयच्या पक्षाक ही ऑपॉर्च्युनिटी आसा काय परत हे काँग्रेस वर्सेस बीजेपी ह्याच चक्रां भितर गोंयचें राजकारण? ना 100% बाकी जे फॉर एक्झाम्पल RJ आसत, गोवा फॉरवर्ड आसत, आम आदमी पार्टी आसत, ह्या पक्षांक आयज खरीच ऑपॉर्च्युनिटी आसा ह्या संदीचो फायदो घेवपाची. आणि म्हाका दिसता तातूंतल्या तेतून गोवा फॉरवर्डाचो जो विजय सरदेसाय आसा ताका अनुभव आसा, काँग्रेस पक्षान तेणी बरीच वर्सां काम केल्लें आसा. आयज गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान इनिशिएटीव घेवन ह्या सगळ्या विरोधकांक एकठांय हाडून एक असो फोर्स तयार करचो पडटलो ज्या फोर्साच्या बळाचेर विरोधी म्हणून जो घटक आसा तो तेचेर डिपेंड रावूंक शकता. पूण हें सगळें विजय सरदेसाय करपाक शकता काय कितें हो तितलोच प्रश्न आसा. कारण बाकीची मोडस ऑपरंडी जर तूं प्रमोद जर ही सगळी पळयशीत जाल्यार जो मनीस बिझनसान आसा, जो मनीसाचो वेवसाय आसा किंवा ज्या मनशाचे, आणि फॉर एक्झाम्पल आतां गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसाय आमी रियल इस्टेट बिझनस अशे बिझनसान आसपी मनीस आज कसलेंच धाडस करूं शकना. कारण तांकां ED, FIDI, CBI अशा पद्दतीचो भंय घातलेलो आसा की तो कांयच हालचाल करूं शकना. सो विजय सरदेसाय हें धाडस करूं शकता काय किंवा बीजेपीच्या विरोधात थर्ड फ्रंट अशा पद्दतीन उबो करूं शकता काय हाच्या बद्दल म्हाका डावट आसा. आता संधी आसा ती रिव्होल्युशनरी गोवन्साक, ज्या रिव्होल्युशनरी गोवन्सान मतां फोडपाक म्हणून बीजेपीक धरून हे सगळें राजकारण केलां असो जो आरोप करताले, आज ते मनीस सगळे वचून बीजेपीन बसले. मग रिव्होल्युशनरी गोवन्साचेर तुमी आरोप केले. आतां ह्या घडयेक लोकांक विचार करपाची गरज आसा की जे भुरगे उठलेले गोंय राखपाक लागून आणि गोंयच्या हेच्या खातीर त्या भुरग्यांक जर तुम्ही संधी दिल्ली त्याला आयज ही परिस्थिती येवची नसली. म्हणजे लोकांनी विचार करचो पडटलो की आमी कितें करप. आतां आमी जर अशें धरलें की आतां फाटल्या फावटी 10 काँग्रेसीचे आमदार बीजेपीन गेले, एकट्याक काँग्रेसीच्या बंडखोर आमदाराच्या मतदारसंघात लोकांनी आपल्या आमदाराक जाप विचारूंक ना. आयज ह्या 8 आमदार जे आयज बीजेपीन गेले त्या 8य कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्या लोकांनी जर वचून आपल्या आमदाराक जाप विचारली की तूं हें कोणाक सांगून केलें आणि कोणाक तूं विश्वासान घेवन केलें हेची जाप आमकां दी म्हणून, किंवा समजा त्याच्या दारान वचून बसले किंवा एक आसात जर कुसके ताती जर कोणाचे धाडस आसात त्याचे कोणाचे तोंडार मारपाचे जाल्यार ते लोकांनी दाखोवपाचे. ना जाल्यार हाचो अर्थ असो जातलो की लोकांचो फूल पाठिंबो त्या आमदारांक आसा, आणि जर त्या लोकांचो फूल पाठिंबो आमदारांक आसा जाल्यार आमी बाकीच्या पक्षांक आणि संधी मेळटली तेंच्यांनी हेचो ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाची ह्या विशयाक कांय अर्थच उरचो ना. Joel, before I go to Siddharth Bab, do you sense an opportunity for the smaller parties in this adversity, or you feel that Goa's politics will be caught in the same binary? No, Kishore has raised a very important point here. Third front. Yeah. Kishore has raised a very important point here of a third front, but practically whether it is possible is another question, given the dynamics of Goan politics, where, there are parties with different divergent principles and viewpoints. But having said that, it provides a very, very good opportunity for parties like AAP and RG, who have shown promise in 2022, and that they could bring about a change. This is an opportunity for them to reach out again and go to the people. I'm sure there is going to be an impact here.
Pramod? we'll discuss more on that. But Siddharth Bab, तुमके दिसता ल्हान पक्षाक opportunity आसा काय ना? A loss of Congress is a gain to AAP. That is what I see. As far as Vijay Sardesai's party is concerned, see, Vijay's performance in the last assembly has been phenomenal. There is no doubt about it. The manner in which he has asked questions, important discussion, भाषणा जे त्यांनी दिल्या पळय सुंदर खरं. पण विजयान आपली पार्टी कशी हे करू नये. एक फातोरदार जर सोडले जाल्यार कॅन यू प्लीज टेल मी इन विच अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी ही हॅज गॉट एनी प्रेझेंट. जे कोण ताचे निवडून आयले तांकां खंय ते तिकेट मेळना म्हणून ते आपल्या स्वताच्या बाटबळाचेर निवडून आयले आणि दोगांचे भांडण तिसऱ्याचे लाभ ह्या तत्वाचेरूच ताचे ह्या पार्टी. सो एज अ पार्टी म्हणून जे आता एज फार एज RG is concerned, RG is basically a party like Shivasena of Maharashtra. Even issues also ते हे करते मराठी माणूस करताले हो पोगो बिल म्हणून करता सगळे विषय सुद्धा काढतात हे सिमिलर. तो RG एक सीमित अशी पार्टी उरतले. व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्रॉस 10% ऑफ द वोट शेअर. कारण अनलेस यू रिफ्रेम द पार्टी एक बरे स्ट्रक्चर हाडचे पडटले तुमकां त्यांची पार्टीची फिलॉसॉफी बरोवची पडटले देन प्रोग्राम बरोवचे पडटले आणि त्या प्रमाणे काम करचे पडटले. ही फक्त एकूच विषय घेऊन आणि ते एकाच ह्याचेर व्हरून आपण सरकार करतलो म्हणून अशें जर तांचे हे जर आसा करचे त्यांनी ऑफकोर्स तांची पार्टी ती. बट व्हेरी अनलायकली दॅट दे वील क्रॉस 10% वोट शेअर एवर विथ present kind of set. So I see AAP benefiting by decimation of Congress. AAP may benefit to what extent it will be. आता फाटल्या वाटी फुडल्या वाट्यांचे 5 येतले का 4 येतले का आणि कितले येतले. But vote share certainly will increase because that void which will be created, the natural son for the throne would be AAP rather than Congress. Yes. So I feel any loss to Congress would be a gain to AAP. आणि बीजेपीचे हे आसा पळय विथ दीस त्यांचो जो एक अकॉर्डिंग टू मी देर वोट शेड विल बी टचिंग ऑलमोस्ट 40% विथ दीस काइंड ऑफ दीस 33-31 असे चलताले. बट with this kind of search they will be these to 40% and on their own in the next election of course जसे co-panelists म्हणतात 4.5 वर्ष is a too long time. We do not know what will happen. But if elections are to be held in next 3 months, then this is a good opportunity for BJP to get majority on the comfortable majority on their own. Last एकच क्विकली घेता and then I'll conclude the show. पांडुरंग हो दिसता इतली लोक आयले कारण फाटली पे घेत आशिल्ले इतली लोकांक भितर घेतले वोट शेअर वाडपाक जाय तो वोट शेअर तितलोच उरलो. तुका दिसता ह्या खेपेक इतली लोकांक भितर घेतले म्हणून वोट शेअर वाडटलो व्हेरी क्विकली? म्हाका दिसता की लोकसभेच्या इलेक्शनाक बीजेपीक हाचो निश्चित फायदो जातलो. फक्त एकूच हे आसा की RGP गोवा फॉरवर्ड आप आणि काँग्रेस हे जर मेळोन जर कितें जर गेम हे करीत आसत एक कितें तरी तयारी करत आसत जाल्यार चित्र वेगळें आसूं येता. अदरवायज हे जर सगळे जण आपापले जर उमेदवार उबे केले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक लोकसभेक चान्स येवं शकता. किशोर क्विकली? क्लियर कट गणित असतं त्याचं पांडुरंगान सांगले तसे की जो मेरेन विरोधक एकठांय येना तो मेरेन कांयच जावं शकना. ही जर ताकद कारण कशें आहा फक्त बीजेपीन गेलो म्हणून जायना तांकां आपली प्रतिश्ठा पणाक लावन परफॉर्मन्स करून बीजेपीक जास्तीत जास्त आपल्या आपल्या मतदारसंघान कशी मतां मेळटली हें दाखोवचें पडटलें. कारण वयर दिल्लीक माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक डायरी घेवन बसता प्रत्येकाचो परफॉर्मन्स डेली तो चॅक करता. ते बेश्टेंत वचून बीजेपीन बुके घेतले म्हणून जावचें ना तांकां मतांय दिवची पडटलीं. सो डेफिनेटली हेचो फायदो बीजेपीक लोकसभेच्या वेंचणुकेन जातलो. जॉयल? Eyeing a huge majority in the Lok Sabha, and that is where it all boils down to. So we'll have to see whether there could be a resentment within the BJP that will split votes, whether electorate will not like it, this kind of a defection politics. That has to be seen. But by and large, it is advantage BJP. It is advantage BJP. हांव इतल्याचें थांबता. मुख्यमंत्र्यान एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट केला त्या प्रेस कॉन्फरन्साक जेन्ना तांकां कॅबिनेट रिशफलिंगाचें विचारलें ताणें ना म्हणना नो डिसिजन येट म्हणा. आतां तें कितें जातलें तें आमी पळोवया. बट दीस इज हाव द टॅली लुक्स नाव. दीस इज हाव द टॅली लुक्स नाव. जशें आमी सांगिल्लें की 3-3-2-1-1 जे प्रश्न आहा ते 28 आहात आनी MGPचे 2 जाणय म्हणटू सत्ताधाऱ्या वटेच्यान आसात. इंडिपेंडंटय सत्ताधाऱ्या वटेच्यानच आसात. सो हे BJP, MGP आनी इंडिपेंडंट हो चंक 3 पक्षांचो जर एका वटेच्यान काडलो जाल्यार आज ते 33 पावल्यात. इंटरेस्टिंग थिंग इज दॅट 3-2-1-1 is the tally of the
ओपोजिशन रायट नाव. ती तशीच उरतली काय ती बदलतली पळोवया. पूण सद्याक 3-2-1-1 इफ यू लुक एट द कंपोजिशन ऑफ द गोवा असेंब्ली एज ऑफ नाव, एज ऑफ टुडे म्हणना हांव, गोंयचें राजकारण तें सांजे आनी कितें जाय, एज ऑफ नाव जाल्यार 28 BJP, 2 MGP, 3 इंडिपेंडंट, 3 काँग्रेस, 2 आप, 1 गोवा फॉरवर्ड आनी 1 RG अशी टॅली आहा. हांव इतल्याचेर थांबतां. जॉयल, सिद्धार्थ बाब, किशोर, पांडुरंग, थँक्स फॉर जॉयनिंग मी इन वॉट एवर वी आर डुईंग सिन्स लास्ट 1.5 hour. आनी खुबश्यो गजाली आयकल्यात सकाळीं, आनी कितें आयकुचें पडटात दीसभर खबर ना, पण ते आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. कितें कितें चल्लां तें तुमचे म्हऱ्या पावयत रावतले. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.